सीएमान एक कमिटी अपॉइंट केली जो चेअरमॅन आमचो आदलो खासदार आणि आता जो येणारा कमिशनर आणि सावयकर चेअरमॅन केले सर तुम्ही जर बाकी मेंबर आसात सगळे सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर एक्स मिनिस्टर रमेश तवडकर जो ते वासुदेव गांवकर सुभाष पाटील साहेब आणि बाकी सगळे ऊस उत्पादन करणारे खास करून सगळे संस्था आसा सगळे कम्युनिटीचे मेंबर जवळ राजन देसाई जावं भास्कराने जावं किंवा हर्षद जावं किंवा ते सगळे जे गोंया भितर उत्पादन करणारी जी कमिटी आसा त्या कमिटी सगळे मेंबर मागीर डायरेक्टर ऑफ आमचे एग्रिकल्चर मागीर एडमिनिस्ट्रेटर आमचे संजीवनीचे तांकां सगळ्यांक घेवन एक कमिटी काडली त्या कमिटीची आज मिटींग जाली ती कमिटी आज आमच्या पयलीं हांव आनी सीएम जॉयन जावचे पयलीं सविस्तर तेंचे कडेन उलोवप जाल्लें आसा की ऊस उत्पादन करणारे शेतकरी जे आसात तेंची म्हणणे आज आयकून घेवन खंय तरी तोडून काडपाक म्हणल्यारच कसले आयज वेगवेगळे हांगा हे येता अफवा किंवा खंय तरी एज्युकेशन टायप किंवा आनी कितें घडटा ही ऊस म्हणजे संजीवनी बचाव म्हणून करितात कोणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात कोणी स्टेटमेंट घेतात गव्हर्मेंटाचे पण अशें खंय शेतकऱ्यां भितर एक वेगळे पद्दतीन तांकां हे करपाक हे करतात प्रोत्साहन म्हणजे ताका जाल्ले हे पसरो की थंय संजीवनी बंद पडटा आनी तशातली कांय ना आयज क्लियर आमी केल्ले परत फावटी सीएमान क्लियर केल्ले की संजीवनी कारखानो हो बंद आमी करची ना जो आतां आजचे घडीक बंद आहा खरो पूण तो एक तरी आमी एक सरकार चालू करतले किंवा आनी कोण म्हणजे प्रायवेटा कडेन देखून दितले काय गव्हर्मेंट हो वेगळो पूण केव्हीआय हेजे अंडर आमी तो फुडलीं 2 वर्सां भितर आमची म्हणजे आमी तो रेडी करतलो अशे पद्दतीन आयज शेतकऱ्यांचे सीएमान झाल्ले आसा आनी ताका लागून तांकां मती जाता ह्या दिसांनी मीन टायम तेमी जे आज ह्या वर्साक जेन्ना तेमी ऊस तयार केल्लो आसा त्या ऊसाची तांकां तेमी खंय जाय थंय ऊस तेमी आपलो दिवपाक शकता ही तांकां मोबायल दिल्लो आसा हो फ्रिडम दिल्लो आसा आनी तेंचे खातीर तांकां एक लुकसाण कसलें जावपाक जायना म्हणल्यार अशें हें केल्लें आसा की आयज परत तेजे मिटींग आसतलें म्हणजे शेतकरी आनी जी कमिटी काडली आसा तेजे बसून आमी चर्चा आसतली आयज अशें हें जाल्लें आसा की तांकां ऊस उत्पादन करणाऱ्या कडेन सगळे रेट कितली दी रेट दी आमी 1200 रुपया जावं सहकार म्हणजे संजीवनी दी 1800 रुपया जे आसा ती सपोर्ट प्रायस म्हणून एग्रिकल्चर दी आनी 3600 सॉरी 600 आहा ते हार्वेस्ट करपा खातीर दी टोटल 3600 अशें पयशे तांकां दिवप जाय आतां आमी अशें म्हणलें आसा की सीएमान प्रपोजल तुमचे फुड्यान दवरल्लें आसा हाची मिटींग परत जातली तर आमी 3000 तुमकां पयली वर्सा दितात दुसरे वर्सा तेजे उपरांत आनी 2200 कमी करून चवथी वर्साक 2400 आनी 5वी वर्साक 2200 अशे पद्दतीन आयज सीएमान हें केल्लें आसा जेणे करून तुमचो ऊस तुमी ऊसाच्या भायर तुमकां जे ऊस तुमी आतां हार्वेस्ट करतले तुमी ऊसाची लागवड केल्ली आसा ती मागीर तुमी जाय थंय तुमी ते विकपाक शकता हे करपाक शकता तेजी रेट तुमकां जाय तितली तुमी घेवंक शकता ताजे भायर आयज आमी जो पर्यंत कारखानो उबो जायना तो पर्यंत आमी अशे पद्दतीन जे शेतकरी ऊस उत्पादन करणारे आसात तांकां आमी सपोर्ट करतले जे आतां तशें पळोवपाक गेल्यार सगळेच तांकां मेळ्ळा पयलीं 3600 आयज तेंचे ऊस तेमी जाय ते दिवपाक शकता ह्या तेमी फ्रिडम दिवन सुद्दां 3000 आमी दितात अशेंच करून प्रत्येक वर्साक 200 कमी करून आमी जे जो पर्यंत फॅक्टरी हांगा आमी उबी करून चालू जाता तो पर्यंत आमी सरकार फार्मर्साक सपोर्ट करतले असो प्रपोजल आज सगळ्यांनी दवरलो आसा हाजेर आनीकय तुमकां जर कितें चर्चा जावपाक जाय तर सविस्तर चर्चा आमची कमिटी जी काडली आसा ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर ह्या कमिटीचे मुखार मेंबर आनी शेतकरी परत बसून डिस्कस करतले की फुडें कितले आसा फार्मर्स कितले जाणांनी लागवड केल्ली आसा कितले जाणांक म्हळ्यार की टोटल आयज उत्पादन केल्ले कितले आसा हे सगळे सविस्तर हे करपा खातीर ते कमिटी केली पूण आयज क्लियर आनी एक फावटी सांगलें आसा की जे संजीवनी कारखानो हो बंद जावचो ना हे क्लियर सांगलें आसा उलट आमी तो चालू करपा खातीर आमी जाता तितले बेगीन आमचो प्रयत्न आसतलो आमी 5 वर्सांचे सांगू 5 वर्सां खातीर लोकांनी तुमकां दोन सगळीं ऑप्शनां ते ऊस बंद कर म्हणटा आमच्या ऊस जाय ते दिवपाक हे एक ऑप्शन आहा कल्टिवेशनाक शकता
पूण हे जो पर्यंत कारखानो चालू जायना तोपर्यंत सरकार तुमकां अशें उलोवचें ना, तुमकां फूल सपोर्ट करपाक रेडी आसा हें सांगिल्लें आसा. आनी खंयच्याच पद्दतीन कोणीच चुकून सुद्दां कारखानो बंद जातलो हे शेतकऱ्यांक सांगची न्ही, ही अफवा पसरची न्हू, लोकां भितर शिगीत करची न्ही हें सुद्दां क्लियर केल्लें आसा. कित्याक आमी पळयतात की जेन्ना सीएमान पयलीं सुद्दां जेन्ना हांवें मिटींग जाल्ली 2 फावटी शेतकऱ्यांच्यो तेन्ना सीएमान क्लियर केल्लें अशें आमच्या सगळ्यां समोर की आमी कारखानो बंद करचे ना. पूण तरी देखून काही लोकांनी मदींच परत खंय तरी लोकांक चाळोन घालप आनी कितें करप, संजीवनी बचाव समिती म्हणून काडटात आनी कितें काडटात. आतां संजीवनी बचाव म्हणजे केन्ना हो प्रश्न येता, जर संजीवनी जर बंद जर करतात किंवा कार्यावळी जाल्यार ती बचाव न्ही. जर ती सरकारच सांगता बंद करची ना जाल्यार वेगळे अशे लोकां भितर दिशाभूल करपाक नाका. हें हांवें क्लियरली सांगलें आसा, सीएमान क्लियरली सांगलें आसा, अशें हें जावपाक जायना. शेतकऱ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे तेणी आपले आपले विचार मांडले आसात, तांकां बी हो प्रपोजल आसा ते आमी जे सांगले आसा ते मान्य करतात. किंवा कारखानो बंद आसतना सुद्दां आमची सरकार जर केअर घेता जाल्यार ते सुद्दां राजी आसात. तेंचे अशें हें ना की आमकां ह्या वर्सा कितें करा त्या वर्सा करा ना, आमी तुमी जे सरकार सांगता त्या प्रमाणे आमी हें आसा तेंची बऱ्यापैकी पळयली जातून तांकां विचारपाक शकता. दुसरें तांकां पयशे सुद्दां आयज तांकां मिटिंगेक परत कोणी सांगलें आमी की चवथीच्या पयलीं सुरवातीक तेमी फक्त आमकां जेन्ना संजीवनी कडेन सगळे शेतकरी एकठांय जाल्ले तेन्ना म्हणजे हांवें हांगाच बसलो म्हणजे फोनाचेर ते उलयल्ले की आमकां एक चवथीच्या पयलीं आमकां 600 रुपया तरी टना फाटल्यान दिवचे, एक बरोबर का पयशे हेजे पयलीं सुद्दां केन्ना मेळ्ळेच ना आमकां. अशेंच टप्प्याटप्प्यान मेळप. आतां तरी फायनान्शियल थोडेशे वयर सकयल आसा, पूण जेन्ना मायनींग एक्टिविटीज चालू आसली सगळें आसलें तेन्ना सुद्दां ऊस उत्पादन करणारे पयशे एक बरोबर केन्ना दिवप जानासलें. अशेंच टप्प्याटप्प्यान दी. तेन्ना तेमी पर सुद्दां तेमी जेन्ना आग्रह केल्लो की चवथीचे पयलीं आमकां 600 रुपया दिवचे म्हणून, पूण तेन्ना 600च्या बदलाक जेन्ना सीएमा कडेन मिटींग घडोवन हाडली तांकां 1800 रुपया दिल्ले. 600 बदला 1800 रुपया दिल्ले. आनी तेज्या भायर अनहार्वेस्ट केल्लो थोडोसो ह्या 200च्या आसपास ते सुद्दां पयशे ह्या 2 दिसा पयलीं आमी दिल्ले आसा. म्हणजे ते सुद्दां पयशे दिले. म्हणजे शेतकऱ्यां बरोबर सरकारान टायम टू टायम ऊस उत्पादन करपी शेतकरी आसा किंवा बाकी शेतकरी सुद्दां तांकां केन्नाच त्रास जावचे न्हय केअर घेतले आसा. आनी अननेसेसरी खंय तरी आज इलेक्शन लागीं येयला, इलेक्शन येयत म्हणटकीर कोण तरी नाका जाल्यार अफवा करता, शेतकऱ्यां भितर भ्रम निर्माण करता, संभ्रम अशें जावपाक जायना हें सांगिल्लें आसा. आनी हेजे फुडें सुद्दां चर्चा जी आसा ती चेअरमॅन जे आमचे सावयकर आसात आनी जे बाकी सगळे मेंबर आनी सगळे शेतकरी जे आसात सगळे संघटना शेतकरी सगळे मेंबर आसले म्हणजे ऑल गोवाचे म्हणजे तेंची कमिटी प्रत्येक संस्थेचे अध्यक्ष सगळे शेतकरी आसले, तेंचे प्रतिनिधी आसले. म्हणजे तुमी बसून फुडल्या हाती डिस्कशन करा अशें म्हणलें आसा. आनी तेजे परत आनी एक मिटींग जातली. नवे कितलो टायम लागतो आनी तेका इन्वेस्टमेंट कोण सेंट्रल करता, स्टेटीन करपाक जाय न्ही. आमी जरी 5 वर्सांचो जरी प्रोविजन करता आमी सरकाराच्या कडेन पूण 2 वर्सां भितर फॅक्टरी उबी जातली अशी सीएम म्हणिल्लें आसा. पूण एस्टिमेट कितें आहा ना ना ते सगळे आमी कितले आसा कितें आहा ते सीएम सांगूं शकता. स्टेट पयशे घालताय सेंट्रलाचे आमी स्किमीचे हे घेतले, काही स्टेटूचो फंड्स आसतलो, काही मॅक्झिमम आमी सेंट्रलाचे सहकार्य हे घेवन राफली कितलो जाय तुमकां? नाही नाही कितले कित्याचेर आहा ते सगळे हे चालू आसा. पूण फॅक्टरी उबी करतले आनी आमीच करतले सेंट्रलाचो सपोर्ट घेवन हे आयज सीएमान क्लियर कट सांगलें आसा. ओल्ड मशिनरी आनी कम्प्लीट ती सविस्तर जे आसा ती कशे पद्दतीन आतां आमी उबी करता आसतना गेल्ल्या वर्साक बंद आसली, आतांय ती बंद आसा. आनी आतां जेन्ना वस्तू एक बंद उरता तेन्ना ती आनीकय हे जाता न्ही. उबी करता आसतना जेन्ना कितें कितें लागता ताका नवी मशिनरी प्रोजेक्ट कांय रिपोर्ट ना. MLA प्रसाद गांवकरान प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिला, तेजे तुमी गव्हर्मेंट कितें विशय MLA प्रसाद गांवकरान रिपोर्ट कितें दिला तेजी म्हायती म्हाका ना. तेणी सीएमा कडेन एक उलोवप केल्लें तेजे ह्या आतां जे आमी आज उलोवप आमी सांगता ते आमच्या सरकारान जे डिसिजन घेतला ते सरकारा कडेन प्रपोजल प्रोजेक्ट कितें रेडी आसपाक जाय सर. फाल्यां ती 2 वर्सांनी म्हणटा कांय प्रोजेक्ट ना जाल्यार कितें करप आसा न्ही. आसा ती आसा म्हणून तर 2 वर्सांत आमी तयार करतून सांगले आमी एस्टिमेट ना सगळी तयारी जाल्ली आसा ती सांगता. हो एस्टिमेट कितलो कसो कितें ते तुमकां सेंड करतलो. पूण हे आमी उबी करतले 2 वर्सां भितरच. पूण आमी तरी देखून हांवें म्हणना की चुकून आमी 2 वर्सां म्हणलें फाल्यां 2 वर्सां लागपाक 3 वर्सां लागता. पूण आयज जे आमचें उलोवप चालू आसा सीएमाचें जे उलोवप चालू हें केल्लें आसा एक्सपर्टान उलोवप चालू आसा जितले पयशे कितें लागतले ते उलोवप चालू आसा. सेंट्रलाचो सपोर्ट कितलो मेळटलो, स्टेटीचे जे कंट्रोलिंग कितले आसतले सगळे विचार करूनच
आम्ही म्हणटा की 2 वर्सां हे जातले, पण आम्ही अशें म्हणटा की 2 वर्सां जालें ना 3ऱ्या वर्साक परत आम्ही शेतकऱ्यांक अशें उडयतले अशें न्ही. समजा येदा कदाचित जर टायम गेलो जाल्यार सुद्धा 5 वर्सां पर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांची कॅर घेतली. फॅक्टरी चालू जायसर When expected to work to be started? केन्ना स्टार्ट जातले? नाही, हे तुम्ही आता 2 वर्सां भितर जेन्ना आमी कंप्लीट करता एक काम कन्सल्टंट असतात आणि ते असतात काम तसो टायम लागतात, पूण हे तुमी ओके. आणि एक विषय असा म्हणटा पळय तो कोलाचो. तुमच्या आमदारांनी तुमची मिटिंगूय जाली फाटल्या दिसांनी सीएमा कडेन ऑन दीस इश्यू. तुमचे सावथाचे आमदारूय जे तुज्या लागीं बीजेपीन येयले पळय तेणी आपणाचे व्ह्यूज घातले. तुमचो कितें व्यू आसा? पळय कोला विशयी जेन्ना सुरवातीक लोक म्हणजे येयले तेन्ना सुद्दां हांवें तेंची मिटींग सेरेमनी घडोवन हाडलेली. सुरवातेकूच मिटींग घडोवन हाडलेली तेन्ना एक वरभर तेमी जेन्ना प्रेजेंटेशन केल्लें सगळें सविस्कर त्या सेवन आयकून घेतलेलें आनी तेन्ना परतूय आमी एक 15 दिसांनी उपरांत मेळटले अशें म्हणून सांगलें. आतां अशें म्हणटा की जेन्ना सीएम प्रत्येक कोणी टायम घेवन हे विशय ऐकून घेता, सॉल्व करपाक सोदता जाल्यार हे वेगळे पद्धतीन एज्युकेशन हे टायप आनी जावपाक जायना. एज्युकेशन केन्ना करप जेन्ना सरकार जो आसा मुख्यमंत्री जे आसा ते लोकांक टायम घेयना, लोकांची ऑडियन्स ऐकून घेयना, सॉल्व करपाची तेंची इच्छा नसा जाल्यार खंय तरी आसपाक जाय. पूण सीएमानी सदींच म्हणलें आसा की आपूण लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक जें कितें जाय तें जातलें आनी जें कितें डेलिगेशन आसा तें कितें टायम दिवन ते डिस्कस करतात. म्हणटकीच हेतून सपोर्ट ओपोज म्हणपाचो प्रश्न येना. जें कितें आसा तें क्लियरली सीएमान सांगलें आसा की आपूण नाका जाल्ल्यो गजाली काय करपाक दिवचो ना. जाय जे तुमी आपल्यान दवरल्ले आसात हाजेर परत स्टडी करून आमी परत बसुया, परत मिटींग करूया, हे करूया अशें आसतना आनी वेगळे वळण ताका लागपाक जायना अशें म्हाका दिसता. So what is your Okay. say? तुमचे स्टँड कितें? You support A or support? यू सपोर्ट यू डोंट सपोर्ट इश्यू. यू आर विथ द पीपल. लोकांक तुमी म्हणटा पळय लोकांक जाय तें जाता न्हू तुमकां. हेच म्हणटाले हांव सपोर्ट आनी ओपोज म्हणपाक येयना. लोकां बरोबर आमी आसात पयलींसान सांगलें आसा म्हणून हांवें जेन्ना लोक म्हगेले आयले ताबडतोब हांवें सेरेमनी मिटींग घडोवन हाडली ताका हें केलें न्हू. सरकार लोकांच्या बरोबर आसा. सो सरकार लोक आहा तेजे एगेन्स्ट वचपाची कोणाची तयारी ना. सीएमान सुद्दां क्लियर कट तेंच सांगलें आसा तेन्ना आमी समज म्हणजे ओपोज करपाचो किंवा लोकांच्या विरुद्ध वचपाचो अशें हे केन्ना एकूय फावट उलोवप जाल्ली ना. सपोर्ट आनी ओपोज Any pressure is there from the center? Central कितें pressure आहे तुमकां? कसलो प्रेशर कोण इश्यू ते प्रेशर कितें आसता काल गोंया इलेक्शन भितर कितें आसपा जाय, गोंया भितर कितें करपा जाय तेजे स्वतंत्र सरकाराक फ्रिडम आसपा जाय आसा काल प्रेशर कित्याक? गव्हर्नमेंटचं स्टेटमेंट केलं की जितलें हँडलिंग आतां जाता तेच उरतलें. तेच उरतलें. तशें जालें म्हणजे मागीर प्रश्न खंय उरलो मागीर उरलो खंय प्रश्न आनी एज्युकेशनाचो सपोर्ट करपाचो ओपोज करपाचो तुमी जे हाजे भायर जावची ना हेच पळय स्टँड तोच आहा न्ही. काल प्रेस घेवन सुद्दां आमी जेन्ना पयली आमची मिटींग जाली टोटल सावथ गोवा एव्हरेज आमची मिटींग जाली तेन्ना मिटींग जाले उपरांत आमच्या निदेशक म्हणजे पावर मिनिस्टराकच प्रेस घेवन म्हणलें तेन्ना आमची मिटींग थरलेलें तें म्हणजे जे अशें क्लियर कट वचपाक जाय. हाजे पयलीं सुद्दां की सरकारान केन्ना अशें म्हणलें ना की जे पयलीं कोण येयी तेच्या भायर आनी येतलो आमी सपोर्ट करतले अशें केन्नाच म्हणलें ना. काल सुद्दां आमचे मिनिस्टरान जे हे घेतला ती सुद्दां आमची पयली मिटींग जाल्ली क्लियर कट हे वचपाक जाय मॅसेज लोकां भितर वचपाक जाय. जाल्यार कितें जाता वेगळोच अप्रचार जाता लोकां भितर वेगळें सांगप जाता. जे सरकाराच्या तकल्यान ना आनी काय कोणी विचारच केलो ना हातूंत भितर आनी वाडटलो किंवा आनी करतलो जाल्यार हो प्रश्न येता खंय. पण क्लॅरिटी कित्याक ना गव्हर्मेंटा इश्यू बिकॉज लोक म्हणटा की हेजेर क्लॅरिटी सारकी ना. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा तेमी मॉडेल डबल ट्रॅक येता तो रेल्वेच्यान वचोंक जाता तुमकां काल पावर मिनिस्टरान प्रेस घेतला पळय तेन्ना क्लियर केलो ना म्हणजे आमी सरकार क्लियर सांगलो ना सांगला न्ही. आनी कोण कितें म्हणटा